नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी वसनियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निसाय घेवीची महिमाताची करता काविस्मी पृथ्वी निर्वासता ताची वडवी काय रस्ता वाकणता ताची बळवत काय काव्यानोवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हर्षियामी आमच्या राया. मगर भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्याकळ असो 32वा आयतार आचरण करच्या वक्ता एका मनाची एका काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. हे संदर्भार कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या संदेशात्म्या आमी स्थिता एलियास डिकोस्टा कार्मेल वाडो तांचेर ते बसोत आमी मागया. आम्हा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मगतान बसयला सुगडास करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आज सद्याकाळाचो 32वा आयतार आमी समारंभता. आयची देवस्तुती आमी उदार जावया म्हणलो संदेश दिता. आमी सदांच पेल्या ते उदार जावंक आमची तालंतां देणी बरें मन हेरांतय वांटून घेवंक देव आमकां प्रेरण दिवदी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगर भाव भयणीनो संवसारी जिवीत थोड्या दिसांचो खेळ आनी ह्या खेळांत आमची देणी आमची तालंतां वांटून घेवन आमी समकल्यानंतर तातूंत मेळचो संतोश येतलो आनी तितलो न्ही. देखून दिसपडटा आमच्या जिवितांत आमकां लाभलेलीं देणी तालंतां बरेंपण एकामेका थंय वांटून घेवंक आनी मुखांतर सर्गीचो संतोश जोडूंक जायची कृपे दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एगडीक बोरदोळे दांपी आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळकाळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. सोम्या जेजू हो संवसार आमच्या खेळाचें मैदान. हांगासर आमी आमची तालंतां उर्जीत करचें प्रयत्न करूंक ना. आमी तटस्थ जाल्ले आसा. ही तालंतां हेरांक दिवंक आमी प्रयत्न केल्ले ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चात्तापवतो बोगसाने मोगोन म्हणटा सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर. एकामेकाच्या मोगांत आमची तालंतां वांटून आमची देणी वांटून बरेंपण करून जेयल्ल्यांत सर्गी संतोश जाता. पण तो संतोश दिवंक चुकल्या हांव सोम्या. पश्चात्तापोवन बोगसाने मोगोन म्हणटा क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर. संवसारी जिविताच्या पयणार तटस्थ जावन हांव म्हजे खातीर मात्र जेल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा सोम्या. पश्चात्तापोवन बोगसाने मोगोन म्हणटा सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन.
देवा कुसरी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझा तर वैभव बापापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे पाप काढता आमची खात्री कर तू बापाच्या उजव्या मोसलात आमचे मागणे मानून घे मित्रा पवित्रज्ञ सांगाती देवा पाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया एगडी बुरदुळेत आमची आमच्या गरजांखातीर ते सामखातीर आमी मागया सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोवमोगाळ कनवळ्या बापा आमच्या वेली सगळी विघ्नां पयस कर अशें आत्म्याक आनी कोडीक कसली सडकळ नासतना कुशल मना तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी उपकार आमी मागता आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सरस्वराच्या उतराप्रमाणे एलिया भायर सरलो आनी जरेफताक गेलो. तो शहराच्या दरवटा लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळो जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदनान म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सरस्वराच्या तुज्या जिवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मोडकेन मूठभर पीठ आनी बरनेन इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातेल्याव आनी उपरांत मरतेल्याव. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सरस्पर, इस्रायलाचो देव, सरस्पर पृथ्वेन परत पावस धरतलो. त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत काण मेळ्ळें. सरस्परान एलिया उदेशी सांगले प्रमाणे पिठाची मडकी
कालीच जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचें उतर. देवाचे ओडपकार. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक ग्लाब दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक ग्लाब दी. सर्वेस पोर सदांच विश्वासी पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीटसून दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कायद्यांचो सांकले तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक ग्लाब दी. सर्वेस पोर कुड्यांचे दोळे उगडता. पागवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस पोर पारगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेंक तो सांबाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक ग्लाब दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक ग्लाब दी. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना. हे खऱ्या पवित्र स्थानाचे प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमचे पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत रिक्तेल्या श्रेश्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचने तावनंत ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवंटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखान पाताक काण उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हाजीर जाला. जशें मनशांक एकच फावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांचे झडती जाता, तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्ही, बगर ताच्या येण्याचे अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्याक तारण दिवच्याक. देवाचे उतर. देवाचे ओडपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आपण दुर्बळी म्हूण जणासाठी भागी, कित्याक सर्गीचे राज करेंस तांची. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजू देवळाच्या खजना समकर बसून आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सबारग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे
काणीक घाले तवळ आपल्या शिसांक सरसी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेंटेंत दुडो गेल्ल्या भितर सगळां आपणा चड येदुरबडे विद्वीन घालें. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेंत बरोवन उरलेल्यांतल्यान घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तातूंत घाली. देवाची उतर वखदी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, हेची वचपां आमी आयकलीं, बोवा पुरब्याचीं वचपां. पयलें वचप, दुसरें वचप, स्वार्थेचें वचप न्ही गे, वय गे. हांगासर दिवच्या विशीं देवाचें उतर आमकां कांय तरी एक संदेश दिता. दिवच्या विशीं आमी सबार पोटी दिता न्ही गे. थोडे आमी बड्याक दिता न्ही गे. बड्याक दितना बडें काण घेता पळय गे, बडें काण घेता. तातूंत आमकां स्वार्थ आसा. कांय थोडे आमी रीण दिता न्ही गे. रीण दिता थोड्या तेंपाक, उपरांत तें पाटीं काण घेता पळय गे. थोडे पोटी आमी वाडीक दिता न्ही गे. वाड काण घेता. कांय थोडे पोटी आमी उपसून दिता न्ही गे. उपसून दिता. काजाराच्या माटवांत पळयलां तुमी न्ही गे. उपसून दिता आनी मुखार तूं ताचेंत आमगेर येन वचो. उपसून दिवन जालें. जीव आसले रे मेल्यार तूं तेंत. पयलें आदी चिंताप आसलें तशें न्ही गे. आतां ना. पयलें चिंताप आसलें. सूख जावं दी, दूख जावं दी, कस जावं दी, मरण जावं दी, तेंत हांगा येवं ना. उपसून दिवचें. कळ्ळें गे. कांय थोड्यांनी दिवचें आसा, पुरपुरोवन दिवचें. कळ्ळें गे. कितें दिल्यार नाका, कडी कडी सारता, मर्यादांतलो, बसनातलो, टका 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 पुरपुरोवन दिवचें. आनी निमाणें आसा पुसून दिवचें. पुसून दिवचें. हें पुसून दिवचें आपणें तें मोगान दिवचें. मोगान दिवचें तें. ती पुरपूर येनात, ती राग येना, ती मोसोर जायना. समजलें. आदल्या काळार आमगेर अपुरूपशे मासले हाडटाले. तारले, लेपो, बोरशेचीं, इनगां, पुरा ल्हान मासले. सगळें व्हडल्या कुंडल्यान, मातयेच्या कुंडल्यार रांदचें आसलें. आनी आमगेर कितले जण ते झाडां जेवणाक आले. पुरा दटूचे फ्रेंड्स, इश्ट मिश्ट आमच्या घरांत दनपारां जेवणाक पुरा दिना बायकेर. आनी मागीर वाटचें सगळ्यांक. मागीर तूं जेवली, हांव जेवली आबा, हांव घट्ट जेवली. मासली घट्ट गेली. पळयतना कुंडल्यान कांय ना, पुसून वाडलां. तिणें नीस मात पिवंचो, पेज मात पिवची. नीस मात पेजिनातलो. देखून आजुनूय मरण आनी जिविता मदें उडोवन जाल्यार ती जिवंत आसा. तिणें पोटाक केल्लें हांवें पळोवना. कांय मासली मास पेदाळाच्या काळार. आतां जर बस आसा जाल्यार ती कामूं जायना तिका, सोडया. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया, पुसून दिवच्यांत व्हरतो संतोश. ती बसताली आनी जेवतना पळयताली, खुशी जाताली तिका. आनी की परतून वाडीचे गे, परतून वाडीचे गे, खाताय गे, जेवताय गे, व्हर ना जाल्यार सांगताली आनी घालताली, वाडटाली. एक संतोश. पुसून दिवचें, तें मोगान दिवचें, तें संतोशान दिवचें. आनी तें जेवल्लें पळोवन, तें केल्लें पळोवन व्हरतो संतोश.
आनी हे येवचे गूण ते देवात हांव समजलें की उदारपण असो गूण कोणातय आसो देवातय आसो देव दिता बरो नोमतोंच्या मापान दिता तो इस्रायल परजे कितें दिवना भूक लागिल्ल्या वेळार मान हो काण दिलें थान लागिल्ल्या वेळार कडपांतलें उदक दिलें मांस खावंक आशिल्ल्या वेळार नमनमनीची सुकणीं दिली मात्रणी निरंतर आशिर्वाद असो शिवर वतलो वो तपतना मोड असो खंबो जावन रातींत उजवाड असो खंबो जावन हे परजेसू ताणें पोस केलो पळया दिलें हाची दुसरें वर्स म्हणटा जेजून कितें दिवंक ना जेजू म्हळ्यार देवूस कितें दिवंक ना आपणाचें रगत मांस पर्यंत ताणें दिलें क्रुसिफिक्साचेर तुमी दिश्ट घाली जाल्यार देवाचो पूत ताच्या आंगार कितें आसा कितें आसा ल्हानशें उस्तूर आसा म्हणटात पूण तेंय नातलें तें कलाकारान कांय इल्लें बांदलां आमच्या सुम्याक लजेर घाल नजो म्हणून पूण ताका फुल्ल विणगो केल्लो कालें आसलें खाली कूड नाली साय पूण तो लजेक पडलो ना लजेक पडलो ना कित्याक तो पातक करून जियेलो ना पातकांत आसलो जाल्यार लजेक पडतो आदावणे नेवें पातक केलें ती लजेक पडली कित्याक ती पातकी जेजून कसलेंच पातक करूं ना ताका लज म्हूण बगूंक उतुना पातक केल्ल्यांक मात लज न्ही गी वेगी हां पूण ताणें सगळें दिलें आपलो दोगलो दिलो आपलें मांस दिलें रगत दिलें श्रेश्ठ याजक पळया शेडयेचें रगत घेवन ते पवित्र स्थानांत भितर सरताले पूण जेजून सडयेचें रगत खाण घेवं ना बोकड्याचें रगत खाण घेवं ना पाड्याचें रगत खाण घेवं ना बगार आपणाचेंच रगत घेवन तो पवित्र स्थानांत भितर सरलो कितलें वर्तें उदारपण पळया ताचें सगळें दिलें दिल्ल्यांत तो संतोश पावता पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी दिवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आजू उगडापें करता देखून जेजून थोडे फावटी म्हणलें आसा पुंक्याक तुमकां मेळना पुंक्याक तुमी दिया आज मनीस इतलो स्वार्थी जाला की दिवंक तयार ना पळया दिवंक तयार ना एक फावटी एक वाद विवाद म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो त्या तूं अशें आसा शेजारच्या घराक करंट घालच्या खातीर 4 खांब्यांची गरज आसली पूण खांबे घालूंक एक सुवात जाय आसली आनी ताच्या घरा बगलेक आसलेलो व्हडलो मनीस दुडवादीक तो ह्या दुबळ्या कुटुंबाक खांबे घालच्याक आडयतलो करंट देवान दिल्लो उजवाड देव पळय तें एक पापाचें कुटुंब दुबळें कुटुंब त्या कुटुंबाक एक उजवाड हाडच्या खातीर ती कुटुंबाची कितलीं पेसाडटाली पूण हो मनीस सोडिनातलो पळया हांव म्हज्या कंपाउंडांतल्यान हांव खांबे घालूंक सोडिना 2 खांब्यान जातें आसलें 2 खांब्यान तांच्या घरा करंट वेता आसलो ती दुबळी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांव सोडिना हांव उजवाडान जियेतां हांव एसीन जियेतां हांव सगळे फेसिलिटी घेवन जियेतां पूण तें कुटुंब काळोखांत अजुनूय चिमणी दवरून आसा पूण जाल्यारय हांव दिवंक रेडी ना तांणी तुज्या लागीं खांबे सरूनात तुज्या लागीं करंटाचे पयशे वायराचे सरूनात फकत 2 खांबे घालच्याक सुवात दी ना कळ्ळें पूण तांणी मागीर आनी एकल्या अक्रिस्ती भावान जागो दिलो आनी म्हळें म्हज्या कंपाउंडांतल्यान घाला कित्याक म्हळ्यार देव उजवाड आनी उजवाडाक आमी केदेंकच आडोवन दवरूंक जायना उजवाडाचीं भुरगीं आमी देखून उजवाड सगळ्यांनी पावोवं जाय म्हणालो तो आनी ताच्या दरखासांतल्यान ताणें जागो दिलो पूण थंयसर 8 खांबे गेले 2 खांबे आशिल्ले 8 खांबे रिणा वयर रीण बऱ्या वयर भरकोटी तांकां जाली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी चिंतिना आमी चिंता संवसार वो परमनंट शाश्वत म्हजी आस्त म्हजो जागो म्हजें घर हें शाश्वत हें घेवन आयिल्लो आनी घेवन पाटी येता म्हणलें चिंता पळय सारकें न्ही
दुसऱ्यान आनी एक गजाल, एक ल्हानशें घर, तें गुंडयेंत आसा आनी त्या घराक वाट ना, तें घर पडोवंक जालां. हे संदर्भार बेजमेंटाक गेल्ल्या वेळार हांवें विचारलें, हें घर बांदूंक कित्याक प्रयत्न करनात तुमी? फादर, बांदूंक मस्त आशा आसा, पूण ह्या घराक जल्ली येना, फातोर येना, रेव येना, कांयच येना. देखून कितें करचें? पयस सुमार 3.25 किलोमीटर व्हरून बांदूंक जायना. असले परिगतींत आसा. पूण कोणी म्हणी आमकां एक लॉरयेची वाट दिवंक तयार ना. हे दुर्बळ्या कुटुंबाची दुर्गत पळोवन बेजार जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. मागीर थोड्यांक धरन, थोड्यांक सांगून, थोड्यांक पंचायताच्यांक, थोड्यांक MLA परत सांगून ह्या मनशांनी दिवंकूच ना. क्रिस्तांव मनशांनी, कोणागे अक्रिस्तांव मनशांनी, ब्राह्मणांनी आनी कोणांनी पुरा जागो दिवन तांच्या घरा लॉरयेचे बरी एक लगभग 1.5 वर्स जालें म्हजें मोग, 1.5 वर्स उपरांत तांणी एक थोड्यांनी कंडिशन घालें, घर बांदता पर्यंत हांव वाट मारूंक दितां. घर बांदता पर्यंत, घर बांदल्या उपरांत आमी ती बंद करता. कित्याक म्हळ्यार तो शाश्वत मारूंक जावंक जायना, आमचो प्रायवेट जागो. पूण घर बांदच्या खातीर आमी वाट दिता म्हणून तांणी सांगलें. आनी घर बांदच्या खातीर वाट दिली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया, पूण आमी देवाचें उतर आयकता. ही विधवेची खाणीक आयकता. सेराफताच्या त्या विधवेची खाणीक आमी आयकता. पण जाल्यारय आमचें मन मात आमी परिवर्तन करूंक तयार ना. वय म्हज्या मोगाच्या भाव, हेचे स्वार्थेंत आमी पळयलें. जेजू पळयता लोकांचें उदार मन कितें. जेजू पळयता लोकांचें उदार मन कसलें. लोक कित्याक पासोत त्या धर्मपेठेंत दुडू घालता. थोड्यांनी हेरांनी पळयचें म्हणल्यार दिश्चें. कांय थोड्यांनी हांव व्हडलो मनीस देखून हांव दिता म्हणून गजोवच्या दिसेन. पळया, पूण हांगासर आसली एक विधव स्त्री, 2 तांब्याचे नाणें, तिचो दिसपट तो ग्रास काडचें तें, तिचें दिसपट तें जिवन सारचें तें बगलेक दवरन लोव येवन ती पती सोडोवन कोणाकी कळनातले बरी, आवाज जायनातले बरी हळटार ते 2 तांब्याचे नाणें त्या धर्मपेठेंत ती घालता. आवाज येवंक ना, कोणीय पळोवंक ना. पूण जाल्यारय देवान पळयलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देवान गुप्ती पळयलें. गुप्ती पळयल्ल्या देवान गुप्ती तिका आशिर्वाद दिलो. थोडे पटी कितें जाता, आमी आवाज करता आनी आमी दिवचे प्रयत्न करता. हेरांनी आयकचय, हेरांनी पळयचय म्हणल्या खातीर. एक पुटेशें घडलें. निमाण्या शुक्रारा दिसा कुर्सा सोमो आसलो. कुर्साच्या उमार आसतना हांव कुरीस घेवन उबो रावल्ल्या वेळार एक मनीस मुखार बसलो. तो कुर्साचो उमो घेवच्याक निमाणे आयलो. मुखार बसलो, निमाणे आयल्या उपरांत कुर्सा लागीं उमो काडून घेवन पटली पर्स काडन ताच्या उपरांत नोट मेजून 100 रुपयाचो नोट घालो. सक्कडी पळयताले, हांवूय पळयता. कित्याक त्या मनशाक पयलेंच नोट काडून मुठीन दवरून रावून वच आसलें गी. सगळो लोक येतना ताचे वटून येवन आसून वच आसलें गी. कित्याक म्हळ्यार हेरांनी पळोवच्या खातीर थोडे पटी दिवचें आसा पळय, तें देवा मुखार एक पिशेपण पिशेपण समजलें गी. तातूंत तूं कांय घेनाय उडासतोर, तातूंत तूं होगडायताय. जिगून जेजू म्हणटा तूं दिताय तें उजव्या हातान तें दाव्या हाताक कळना जावं. उजव्या हातान दिताय तें दाव्या हाताक कळना जावं. पुनीत राजकुमार मेल्या उपरांत कळ्ळें तो जायत्या जाणांक मस्त जाणांक उमो करतालो. ताच्या बायलेक गुर्तू ना, ताच्या भुरग्यांक गुर्तू ना, कोणाक गुर्तू ना. कित्याक उजव्या हातान दितालो तें दाव्या हाताक कळनातलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या
पहिल्या वचपांत रायाच्या पुस्तकांत आमी आयकता रायाच्या पुस्तकांत एलिया प्रवादीच्या काळार इस्रायलांत व्हड व्हड दुकोळ आयली दुकोळ ह्या वेळार देव एलिया प्रवाद्याक म्हणटा तूं जरेफताक वच आनी थंय तूं वच आनी तुजी सगळी सगळी जतन हांव घेतलो. देवाचें उतर आयकून एलिया जरेफताक वता. थंयसर वेताना एका रानांत एक विधव स्त्री लांकूड जळोव एकठांय करताली जळोव. आनी वो एलिया वेता आनी म्हणटा म्हाका इल्लेशें पिवंक उदक दी. तिजे लागीं उदक नातलें दुकोळो असो काळ तो जाल्यार ती उदक हाडूंक संतोशान वेता आनी तो वळो वो एलिया म्हणटा उदक काडटा आसतना म्हाका एक बकरी हाड. एज इफ ह्या एलियान बकऱ्यो आनी उदक हाडून दवरलां म्हणलें बरी कळ्ळें. थोडे फावटी सांगता न्ही आमी अरे मम्मी उदक हाडटाना ती बिस्कीट हाड मम्मे तें बिस्कीट पळयल्ली आसा मम्मे हाड ते हाडटाना ती चाकली हाड मम्मे न्ही म्हणटा आमी कित्याक म्हळें पळयल्लें आसा आमी हाडिल्लें आसा तें हाड म्हणटा हांव. वो एलिया आनी हाडून दिवना एज इफ स्टॉक आहले बरी तो म्हणटा म्हाका उदक दी बकरी दी. आनी ती म्हणटा हांगासर सरस्पोर देवाच्या नांवान हांव शपथ घाल सांगता म्हजे लागीं एक ल्हान बकरी करचे तितलें मात पीठ एका कोळसुल्यांत आसा आनी इल्लेशें तेल मात्र आसा. आयच्या राती म्हज्या भुरग्याक पुरो म्हाका एकच भुरगो आसा हांव खावना परताव ना उपासींत पूण ह्या भुरग्या खातीर हांव इल्लेशें पीठ दळून दिताली आनी एक बकरी मात्र आज दिवचें पीठ तितलें बाकी आसा तेली तितलें बाकी आसा. आज भुरग्याक दिवचें फाल्यां आमी दोगांनी मरचें. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एलिया म्हणटा तें म्हाका पडोवन वचून तूं वच त्या पिठांतली बकरी कर आनी म्हाका ती भाजून हाड आनी उपरांत तुज्या खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. पयलें म्हजें पोट भरूंक दी मागीर तुमी खाली करा. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या एका स्त्रियेचें उदाहरण पळया. ती चिंता वो एलिया म्हज्या पुताच्या चड भुकेला जायचे म्हज्या पुताच्या चड ताणेला जायचे म्हजो दायजी न्ही तो म्हज्या कुलगोत्रांतलो न्ही तो वाटसुरी देखून कितें करता जालें हांवें आनी पुतान फाल्यां कशी मरचेंत आजत मरया. ह्या एका मनशाक ह्या बकरेंत इल्लेशें सवकासाय मेळटा जाल्यार दिया म्हणून ती कितें करता त्या बकरी दळूंक येता आनी ती बकरी करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एलियान एक न्ही 10 बकऱ्यो केल्यो कोण ना पूण कुळसुल्यांतलें पीठ मडकेंतलें पीठ खाली सावंक ना कुळसुल्यांतलें तेल केदोळ पर्यंत सगळो दुकोळ काबार जावन पावस येवन समृद्धी स्थापन जाता पर्यंत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें जावन आसा मनशाच्या उदारपणाक देवाचो आशिर्वाद. देखून जेजू म्हणटा कितें पुंक्याक तुमकां मेळ्ळा पुंक्याक तुमी दिया आनी तुमी दिता आसतना देव गौरवना देव तुमचो रीणकारी जायना. तुमकां देव इतलें दितलो की हालोवन दोलोवन छपून भरून दितलो. कुर्किलांत खोली भरलेली बरी कळ्ळें छपून दितलो कांय सुरें जावचें ना. तुमी जाणात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्यांक दिवचें म्हळ्यार बारी खुशी दिल्ल्यांत संतोश उगत बसनात कांय इल्लें दिवचेंत बारी खुशी. थोडी फावटी तें जाल्यार मनशांक हांव विचारचें आसा तूं इतलें दिताय न्ही इतलें दिताय मागीर तुका बेजार ना विचार फादर दिल्ल्यांत आमी घेता दिल्ल्यांत आसलो इतलो संतोश पुंजोन दवरल्यांत ना देखून दिवचें. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया एका थोड्यांतलें उदक वळटा जाल्यार ताका दुसरें उदक येवन कुडसोता.
पूण ते वळना रवलडेत आसा जाल्यार कितें जाता नगाण पडटा तें उदक पिवंक जायना देखून तुजे लागीं आसात तें देणी तुजे लागीं आसात तीं तालेंतां तुजे लागीं आसा ती संपत तूं हेरांक वांटशी जाल्यार दुसरी येवन जमो जाता तुजें तें रास जाता आनी तूं बरो जाताय उपकारी म्हण असो जाताय हेरांक उपकारा पडसो जाताय देवाक आशिर्वाद असो जाताय तूं देखून आमी उदार जावंक जाय दिवंक शांत पयलें जावंक जाय आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक सड मोग असो देखून आसोन दी जाय रडोन न्ही आसोन दी जाय हे प्रयत्न करी जाय थोड्यांक दिवचें म्हळ्यार तूं नाका दिवचें म्हळ्यार इतली बेजार घे दिवचें म्हळ्यार इतली सुरात घे दिवचें म्हळ्यार इतलें पिट्टाशीपण घे कुरीद पोंडला मल्लात कुरुदू पोवरबल्ली म्हूण थोडी चिंता आसा कुरीद पोंडला मल्लात कुरुदू पोवरबल्ली म्हूण कितेंय असल्यार जमोन दवरचें एक्सपायरी जाल्या उपरांत कान्न उडोवचें कळ्ळें की पळया पोरिंतोन हाडले सब्बू आसा जाल्यार दवरचें तें घालनात हेरांक घालूंक दिनात मागीर एक्सपायरी जाल्या उपरांत कोणी बापाचो मागतो जाल्यार दिवन सोडचें तूं काबार तुका कातीचो रोग लागून सत्यान आसा हा काही थोडी स्वीट्स हाडले म्हाका खावंक जायना डायबेटीक ताकाय खावंक जायना देखून दवरले कोणी आयले भुरग्यांक दिवंक ना एक्सपायरी जाली न्ही मागीर खंय आयल्या वेळार बैतावन भुरग्यांनी खाल्याक दवरल्यात दिवंक जाता ना म्हळ्यार हां शेजारच्या भुरग्यांक दिवन सोड रे एक्सपायरी जालें व्हडली कांय जायना ती फ्रिजान जाल्ली कांय जायना एक्सपायरी पोट पाड जालें तांचें न्ही तुजें तूं काय नाका जालें फिनीश चिंता न्ही गी कितलीं कापडां थोड्यांची कितली सोबीत कापडां बैतावन फुडें दुवाण नेता पुतण नेता जावयान नेता बुराण नेता इतली स्टॉक कापडां बागी लुकत्या काडटा बडा जाल्ली पडली बरी पडटा थोडी मागीर ती दवरूंक 2 घंटे जायचे पूण जाल्यारय कांय 4 कापडां तूं आयले की बापाच्यांक दिया तें ना कळ्ळें की घालची मात 3 कापडां एक आयतारा एक शुक्रारा आनी एक शनवारा हाडे करेक्ट 3 दिवची 3 घालची उरली पुरा खाल्याक ती कित्याक एक फावटी एक मोर्न जालें उरली मागीर सरल्या उपरांत हांव सांजेचें अशें मागोवंक म्हण गेलो उडली पेटच भायर दवरल्या ट्रांक खालें हें खालें कापडां कितलें आतां तांदूळ सुमार 400 वयरात खालें करूंक खालें करचीं खालें म्हणी फाल्यां म्हणी उजो म्हणी घालून उलपायचें पडत कित्याक पापाच्यान दिवं जावना ताका एकली म्हणा जिवंत आसतना दिनातली आतां मेल्या उपरांत दिल्यार सोडीत गी पाट तांची फाटल्यान तसोच म्हजें कापड दी म्हणून समजलें हां जिवंत आसतना दिना जाल्यार मेल्या उपरांत दिवन कितें फायदो हां कोणाक जाय तें मेल्या उपरांत घालूंक बी येतात न्ही गे हां हिणें दिवना मेल्या उपरांत दिलां सुनेन दिलां हे देवा फाटल्यान येत जाल्यार न्ही गे त्यात कापडाक मुखार एवढोन उकळाय जाल्यार देवा म्हज्या भटचें पळय म्हाका नाका हेच देवा नाका न्ही गे हें बरें आसा देखून आसतना दी हांव ल्हान आसतना जाणान हांव ल्हान आसतना संन्यास येतले कटकटूक कडेन जाता का सांगता तें सांगता हें सांगता कीर आनी हें पुराण येताले आमची माई भयणीन हाडलेलीं कापडां दिताली तांकां पुंग्याक थोडे नलक्यांचे येताले पुरवल्यांचे येताले मेळटाले पपांची येताली दिताली मागीर सोबीत कापडां म्हाका वखद आसा म्हज्या एका क्लासमेटाक घालूंक चुडीदारांतल्या सुबीत कोयट तो मोशीन हाडलेलें कापड मायन काट करून दोगांक 2 चुडीदारां शिवूंक करून दिल्लीं चुडीदारां आतां म्हणटात ते मेळ्ळ्यार मदनीन आपलें कापड कुडके करून दोगांक चुवून चुडीदारां दिजें कितें फायदो रास करून दवर देव तुजे लागीं विचारना तुजें कितलीं कापडां रास करून दवरून आयलाय कितले साडे रास करून दवरून आयलाय कितलो दुडू रास करून दवरून आयलाय कितलें भांगार तुवें लॉकरान दवरून आयलाय देव तुज्या लागीं तें लेख विचारना देव तुज्या लागीं विचारता कितें बरें करून आयलाय कितें बरें करून आयलाय कितें उपकार करून आयलाय कितें दिवन आयलाय कितें तुजें तोंड बरें जालां कितें तुजें तोंड बरेंपण लाभलां कितें तुजें तोंड संतोश मेळ्ळा कितें तुजें तोंड हेरांक दोदोसकाय लाभल्या हें गरजेचें विचारता जेजू देव आमकां म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो देखून आयचे सुवातेन बोवापूर म्हणटा विधवेन कांयच दवरूं ना तांब्याची 2 नाणी आलीं घालून सोडलीं त्या सरफताच्या विधवीन आपल्या पुताक आसलेल्या पिठांत भाकरी करून दिली
आनी त्या कडसून तें तेल मूग दिलें पूण देवान तिका अनाथ करून सोडूं ना म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो. आज सोम्याची मिसांव करच्याक मिसांव वावर करच्याक कितलोसो पापा असो लोक आज उदारपणान दिता, आसुल्लो दिना, आसुल्ल्यान कुडीत काडची, पिट्टासी सुराती दिनान पूण नातिल्ल्यानींत दिवचें. माल्टा गेल्यार माल्टा गांवाक तुमी गेले जाल्यार थंयसर हँडिकॅप आसात, पिडेस्त आसात, दुबळे लोक आसात, कृशेक आसात, तांणी दिसाक 3 जेवणां जेवून चेडे एकच जेवण जेवून उरलेले पयशे पुरा एकठांय करना. विविध देशांनी सेमिनरीन शिकच्या सेमिनरिस्टांक ते स्पॉन्सर रावतात, स्पॉन्सर रावतात. म्हळ्यार शिकपाक कुमक करतात. 1 लाख 2 लाख दिवन एका सेमिनरिस्टाक ह्या जग जाता पर्यंत ताचे शिकपाक कुमक करतात. तांचे लागीं कांय ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घडी बरदोळे तांपी आमी सोम्याचें उतर आमी आयकलें. उदारपणा विशयां सोमी आमकां उलयता, पुसून दिता, मोगान दिता, संतोशान दिता, आस्तार तोंडां दिता. तो देवाक मोग आसूं. तो इतेश्ट बेसांवां मात्र न्ही सगळींक तो जोडूंक शकता. असले उदार मनाचे मिसांव सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिएका देवा तें आसलो आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता एकाच देवाक सतमंता सर्वगदार बापतो सर्गाने पृथ्वीसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सोम्या जेजू ख्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पोतो सर काळा दे बापाता जन्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड करदेवतां उजल्लो करो दे तो देवातां जन्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वस्तू केल्या आम्हा मनशां पासून आनी आमचे सोडोवण्या पासून सरकारतां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाता काल ताका कुरसार मारलो ताणें क्रिस्त मरण सोंसली आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरगार सुडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे मेल्ल्यांचे वंशडी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दता तो बापानी दुता तो मिक्सला बापानी दुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा भाव प्रभु वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदतावरीं स्थापलेले सभेक सतमंता पातकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नाना समन मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. आमी सर्व आमी आत्तां उसारलेल्या ह्या सभावार्थान आनी विश्वासान आमची मागणी आमची गरजो त्रिएका देवाच्या पांयां तळा समर्पतना कशें देव उदार आमी उदार जावच्याक आस्त्या तोंडांत पुसून दिवच्याक देवाचो आदार करपा हे मागण्या मुखांतर जोडून घेवया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचो मिसांव वावर मोगान आनी उदारपणान करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राजकीय आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी लोकांचें बरेंपण चिंतून तांची अभिवृद्धी जायशी वावरूंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगतीच्या संघ संस्थांनी वावुरच्या मुखेल्यांनी आनी सांद्यांनी मोगाचो आनी त्यागाचो मनोभाव रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां बावडताचें वर्तें देणें फावो केलां. हो बावडत आमच्या कुटुंबांनी जियोन हेरांक आमी देख जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तांची पिडा सोसूंक सकत दी. तांकां बरी जतन लाभशी कर. तांकां आनी ताची जतन करतेल्यांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र येवकारिस्तांत वांटेली जाल्ली आमी आमच्या वाड्यान पिरगजेन कुटुंबान आसलेल्या गरजेवंतांक कुमक करची हातेरां जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरदोळे तांपी आमच्याच कसकी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसला तांचे बसत मागया. दैते पटी आमी उदार जावूं हांव वांटून घेवंक आमी सुरात दाखयल्या.
असलें दिवंकू आमी पाटी सरल्या सुमेराच्या बक्षणे मागया सुम्या खातीर पेल्या खातीर उदार सावंकू ताचो आदार दी म्हूण मागया सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तूं उदार देखून तुवें इस्रायलाची जतन घेतली तुजो पूत ह्या संवसारी आयलो सगळ्या लोकांक तूं उदार जालो आपलें रगत आनी मांस पर्यंत ताणें आमच्या खातीर वरयलें मात्र सुम्या आमी उदार जावं पुंक्याक तुमकां मेळ्ळां पुंक्याक तुमी दिया हांसून दिया बरोवन तुमच्या मापान हांव तुका पाटी दितलो म्हणलो सुमी आज आमकां दिवंक आशेता मनशा कुळाच्या सर्व गरजां स्पंदन करूंक आसल्यांतलें वांटून घेवंक जायची कुरपे दिणी निरंतर आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव आसत्या तोंडान दिवंक पुसून दिवंक कुरपा लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्याच्यो देवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्याच्यो देवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो सो भेटयता बापा आयंदा कंसो अर्पिता तुका करतो मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ता कुडगती तूं आमकां काणगेर सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्याच्यो देवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो सर्वेस्परा सस्याच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणां दिला तो दाखोवचो वायन आमी तुका बेडयता दाखवालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवन जातलो सस्नाच्या सस्नात देवाचे सर्वेस्परा देवाला आमी मारपातकाची दुगदान तुका बलिदान बेडयता देखून म्हणटात चलें सा म्हज्या गोठेपणान तूं म्हाका दून काड सर्वेस्परा आमच्या पातकान तो म्हाका ती म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देव मानतात असलें जावण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव भोव मोगाळ बापा आमच्या देवा हे बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम आमी चलयता ही आमची बेटोवणी प्रसन्न जावन तूं मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय आमी करूंक फावो
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आम्ही दुखातीन वासूंक फावो ओ काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवे, आपल्या कश्टा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आनी आपल्या पुनर्जिवनपणांत जिखल्या आमा समेस्तान जिवीत ससनाची, आनी आपल्या महिमे सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान, सर्गे तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी एका ताका जय, सर्गे तुका जय जय, सर्गे तुका जय जय. आमी ती मेगल्या भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता. आमचे जिवीत ह्या संवसारी 4 दिसांचे आसता तोंडान दिता तो देवाक चड मोगाचो आसल्ल्यांतलें संतोशान दिवंक, कशें सुमयान आपणाक समर्पीत केलो तशें आमी आमचें समर्पण करूंक, कश्टे दिल्यांच्या गरजा पावोवंक, उदार मनाचे आमी जावंक देवा स्वादार मागया. आमचे जिवीत सगळे सुमीचे कुडी रक्ताक समर्पण देवया. बापा करूस तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तिसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत, पदकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर घसवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापारी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुझे भाग्यवान धर्मदूतांनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमचे सुडूंदरची अजनमतीन दवरना कशें देव उदार आमी उदार जावच्याक देवा स्वादारांनी करपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे भक्तीन सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजन कयूं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रासा चमकांदी आनी आमी आमची असलेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरोबर शानत रखतल्यांक आमकां तुजे उदार का कोळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय समी जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्त तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली आपणाचें कितें आसा संपूर्ण तरान पेल्या पसत समर्पण दिल्ली आमची जिबीती पेल्या खातीर पेल्याच्या बरेपणा खातीर आसल्यांतले सगळे संतोशान दिवंकू वांटून घेवंकू बरेपण जोडूंक उलो दिता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुण रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं क्रिस्ताच्या जीवनांत भाग आमी घेवया प्रार्थुया कनवडे आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दोशी केलें देखून आमी तुका दिन वसता हे जेवणा वरवीं आमकां फोव जालां तें सर्गीचें बाळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगा सोत्म आमच्या काळजांनी घाल उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार संदेश घेऊन सम्या आम्ही
बोळा रास्तूचे भर करता मोगाळ पुता सुवे अवघार मोरी आशीर्वादी रोजारी साहेबिनी सगळी ओढल्या तळ्यान भगवान ख्रिस्ताचे कृपेन आमचे देवा जनस्मनांतले बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे नो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पूर्ण तळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयां तळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेपणू आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुडकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्त्या मनान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.